सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे गांवचे लोकांक जे बायल चेडवां काजार जाल्यार तांकां हो फायनान्शियल एड जालो. सेकंडली आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जे कोण आयज बेनिफिशरीज आहात तांकां खबर आहा ही खंयचे डेटीक ताणें अप्लाय केल्ली आनी कितलीं वर्सां जालीं. जे भाशेन आमचे PN सांगला सराच्या एवरी टायम सर टू गो अँड फॉलो अप इन द ऑफिसीस वुमन अँड चायल्डाचे आनी देखूनच आयज हो आमकां अप्रॉक्सिमेटली 70 सँक्शन जाले लेटर्स. सेकंडली आय वूड ऑल्सो तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगचें दिसता की आनी जायत्यो स्किम्स आसात ज्यो तेमी सराच्या ऑफिसांत आमच्या MLAच्या ऑफिसांत येवन हे सगळे बेनिफिट्स घेवचे म्हणून. आनी आमचो MLA तो सदांच आसता आमच्या सेवे पासून. जे आसा ते आमची भयणाक आयज आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा आनी अबावट 69 वर आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. पयले सुवातेर आमचे जे लाडली स्कीम जी आयज सँक्शन लेटर दिल्या तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक जायती पेंडींग आशिल्ली आनीक ही पेंडींग चडशे वयर सकयल जाली ताका लागून ती पेंडींग उरली. हांवें पर्सनली वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान वचून ती फॉलो अप करून आयज आमी हांगासर डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा. आनीक सांगपाचें म्हटल्यार हो जो बेनिफीट जी स्कीम आसा ती बरी गव्हर्मेंटान स्कीम काडलेली आसा. कित्याक म्हाका दिसता आमची जायती जे आमची भुरगीं चेडवां आसा जी आमची लग्न जावपाचें आसा ताका जायते आमचे फॅमिलीक प्रॉब्लम जातालो. म्हाका दिसता एक जो तांच्या फॅमिलीक एक बरी जेन्ना तांचे काजाराक जायतो एक्सपेंडिचर बी जाता ताका लागून म्हाका दिसता हो तांकां सोंपेपणी हो एक्सपेंडिचर करपाक सोंपेपण जाल्लें आसा. आनी तशेंच बाकीचे गव्हर्मेंटाच्यो जायत्यो स्किमी आसात. तशेंच हांव समजता लोक ह्यो स्किमी म्हणजे कितें आसात आनी बाकीचे थोडे म्हणटले आपली सँक्शनान थोड्यांनी घातलेली आसा ती कित्याक जावं नाका म्हणटली. पूण तुमकां खबर आसा 3-4 दिसां पयलीं आमची असेंब्ली जाला आनी CMान असेंब्लीक सांगलां एश्युरन्स दिल्लें आसा बिफोर जी लाडली स्कीम जी एप्लाय केला तांच्यानी बिफोर मार्च ताच्यानी पयलीं ही स्कीम सगळी आमच्या उरलेले तांकां मेवतली अशें म्हणून आमकां CMान एश्युरन्स दिल्लें आसा. बाकीचे कितें स्कीम जे आसा त्यो तुमी काडच्यो आनी म्हाका दिसता आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे जे कोण एप्लाय करता ताका जेन्ना सिवील रजिस्ट्रेशन जालें म्हणटकच म्हाका दिसता तुमी रोखडेंच एप्लाय करपाक जाय. कित्याक आफ्टर 6 मंथ जालें म्हणटकच ती मागीर स्कीम मेवची ना. म्हाका एक रिक्वेस्ट अपील करता सगळे तुमी काजार जालें म्हणटकच रोखडेंच तें एप्लिकेशनां घालची. कित्याक ना जाल्यार ती आफ्टर 6 मंथ ताचे उपरांत ती स्कीम मेवना. आनी आयज हांगासर सगळीं आयलीं आनी बरे भाशेन ताणें आपलें सँक्शन लेटर केलें ताका लागून हांव सगळ्यांक ताल्यांत देव बरें.